Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. चिमला हायवे रुंदीकरणाक हेरिटेज बिल्डिंगो मोडपाक लोकांचो विरोध. So we are the owners. अशें दुख दिसता म्हाका की सेंचुरीज ओल्ड घरां तुमी अशेंच मोडून उडयता. आमकां हायवे जाय, सगळें जाय, परंतु कोणाच्या जीवाचेर उठून. पूण कॉन्ट्रॅक्टर आमकां लागना, आमकां लागता सरकार, आमकां लागता गव्हर्मेंट. सो गव्हर्मेंट लागता आनी पीडब्ल्यूडी एजन्सी, ही गव्हर्मेंटाची एजन्सीक आमी सांगूंक जाय बाबा आमी आयकपाक रेडी ना. म्हणजे अशें जालें की आमचे जे एजोड स्ट्रक्चर आसा तांकां माय बाप कोणूच ना. म्हणजे गव्हर्मेंट कितें जाय तें येवन करतलो, मोडटलो, तोडटलो. बीजेपीन आता वेगवेगळ्या वाठारांनी नव्या वादग्रस्त शेतकी विधेयकाचेर शेतकारांचे प्रबोधन सुरू केलां. कुडचडे सांग्यार खासदारांच्यो शेतकारां बरोबर बसका जाल्यो. आणि ग्रामीण भागात जे शेतकरी म्हणजे निदान 70% शेतकरी जे उत्पादन करतात ते आमचे उत्पादन हे सिटीनी पावतकच ग्राहका कडेन पावतकच कितल्या प्रमाणात जाता हाचे जवळ जवळ सगळ्यांक खबर आसा. आनी कित्या खातीर जाता ही कारणां नेमकी ह्या सरकारान सोदून काडली आणि माननीय नरेंद्र मोदीन ताचेर विचार करून शेतकऱ्यांच्या हिता खातीर ही बिलां हाडली. बारीक शेतकऱ्यांक दर सारको दिनाशिल्लो म्हणून हें बील हाडलेलें आसा. हेजो फायदो भरपूर म्हणजे कोट्यांनी शेतकऱ्यांक जाता, हे सगळ्यांक समर्थन जाता. फक्त काँग्रेस पार्टी विरोध करपा जाय म्हणून विरोध करता. आज जवळ जवळ 22 कोटी लोकांची भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान पयले फावटी जमनीची टेस्ट करून तांकां सॉयल हेल्थ कार्ड दिल्लें आसा. सॉयल टेस्टिंग करून म्हणजे ती जमीन कित्या खातीर बाबा भात लावपाक जाय किंवा दाळ लावपाक जाय किंवा गंव लावपाक हेजे खातीर अशी टेस्टिंग करून सादारण 22.5 कोटी शेतकऱ्यांक हें कार्ड दिल्लें आसा. आनीक 2009 ते 14 पर्यंत फक्त शेतकऱ्याचें बजेट आशिल्लें 12,000 कोटी, फक्त 12,000 कोटी. पण 2020 ते 21 जवळ जवळ शेतकऱ्या खातीर 1,34,000 कोटी हे सरकार एकूच वर्साक हे सरकार शेतकऱ्या खातीर मोडपाचें आसा, खर्च करपाचें आसा. प्रियोळ प्रगती मंचाच्या वतीन प्रियोळचो आमदार मंत्री गोविंद गावडेन 10वी आणि 12वीच्या हुशार भुरग्यांचो भोवमान केलो. शेगीत 5 वर्सां 100% रिजल्ट हाडपी शिक्षकांचोय भोवमान. जितले आमी चड वाचता तितले आमकां चड जाणीव जाता की म्हाका कितले खरेंच कमी खबर आसा. अरे ह्या पुस्तकान कितें बरयलें म्हाका इतली वर्सां खबरूच नाशिल्लें. आज म्हाजें वर्स 55 आसा, म्हाका खबरूच नाशिल्लें. अशें अनेकदां हें कळपाक लागता. तें वाचनाक लागून कळटा. आनी त्यामुळे सगळ्या भुरग्यांक एक कळकळीचें आवाहन आसा की तांणी दिल्ल्या पुस्तकाचो आपलें जीवन घडोवपाक खूब बरो उपयोग करून घेवचो. प्रगती मंच गेली कित्येक वर्सां जे गुणवंत विद्यार्थी जे आसात तांचो भोवमान सोहळो घडीत आसात. उद्देश एकूच आसा की एक मायेची थाप, एका शाबासकीची थाप तुमच्या पाठीचेर देऊन याच प्रियोळ मतदारसंघाचे न्ही तर सबंद गोंयचे आनी सबंद भारताचे नांव मुखार हाडपा खातीर एक प्रेरणा तुमकां मेळची ह्या अनुशंगान हो विद्यार्थ्यांचो एक भोवमान सोहळो जावन आसा. जे केन्नाच मुखार येनाच पूण आपल्याच्या पडद्या मागीर जो अभिनय जो आसता तो वेवस्थीत त्या पाळटा की आपल्या आयुष्याची म्हणजे करियराची सुरवात जी आसा ती 10वी किंवा 12वी जाले नंतर करप नासता. ती मुळातूच 8वीच्या वर्गापासून सुरू करप आसता. आणि ते जर आमी जर केल्लें जाल्यार अशे तरेचो संभ्रम जो आसता तो पालकाच्या मनात जो संभ्रम जो आसता किंवा विद्यार्थ्याच्या मनात जो संभ्रम जो आसता तो घडये जावपाक जायना. आणि आमी जशे मुखार वता तशें तशें आमकां यश हें निश्चितूच प्राप्त जाता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.